दीस शनिवार मार्चाची 29 तारीख 2025. पहिले वाचप होजे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 6 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, येया आमी सर्वेस्पराशी वसोया, कित्याक ताणें आमकां पापसिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात आनी तो आमचे घाय बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. वळख करून घेवया. सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. फांते येता तशें तो खरेंच येतलो. पावसा भाशेन तो येतलो. धरण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा बरी तो येतलो. सर्वेस्पराची जाप. एफ्राहिमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळींच्या कुपा सारको, बेगीनच ना जाताल्या दोवा सारको. देखून प्रवाद्यां वरवीं हांवें तांचे कुडके गेले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जीवशी मारली. कित्याक म्हजें फर्माण उजवाडा भाशेन परजळटा. म्हाका जाय मोग, न्ही यज्ञ, देवाची वळख, न्ही होमबली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हडपकार. कीर्तन 51, 3 तावन 4, 18 तावन 19, 20 तावन 21 AB. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्ही बलिदाना. काकुळदारा देवा, म्हजी काकूत कर. बोव कणवळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिकलांतलो. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्ही बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारय तुका नाका. वय, एक खालतें काळीस, तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो न्हय. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्ही बलिदाना. सियोनाक तुजी दया माया दाखय. जेरुसलेमाच्यो उणती नव्यान उबारून दी. तेदवां सर्वांग होम भेटवण्यो संतोष तुका हाडटलो. तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाड्याची भेटवणी जातली. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्ही बलिदाना. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयका. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 18 वळ 9 तावन 14 पर्यंत. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेव नाशिल्ल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जाण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायकार, प्रद्वारी न्ही. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळे म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बुडावन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक
आपणाकच वरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वरतो करतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. फारीजेवाची आनी सुंकाघराची वोपार आमच्या जिवितांत धरलो आरसो. आमी मागणें कित्याक करता, प्राचीत कित्याक करता, दान धर्म कित्याक करता. आमी थोडे आमच्या गरजांनी देवाचो उडास करता तर आनी थोडे आमकां लाभल्या उपकारां पासत देवाक अर्घ दिता. पूण आमची मागणी आनी देवासांव फारीजेवा बरी फकत भायल्या दाबाजाक वा आपूण भाग्यवंतू म्हणून हेरांक दाखोवच्या इराद्यान जाल्यार देव आमचो भायलो दाबाजो न्ही, बगार आमचें अंतस्करण आनी काळजा गुंडायाचें प्रामाणीकपण पळयता म्हणल्यार आमी उगडास दवरचें. सुंकाघर पातकी वय, तो अस्कती वय, पूण तो प्रामाणीक, खालतो आनी ताचें मागणें काळजा गुंडायेथावन अंतस्करणांतावन उपजाल्लें प्रामाणीक मागणें देखून तो देवाक मानवलो जालो. आमच्या जिवितांत आमी समर्थ पाळतना, प्राचीत, दान धर्म मागणें करतना, भावार्थ उसारतना ते सक्कट देवाक मानवता तसलें आचरण जायजे शिवाय हेरांची शाबासकी जोडचे खातीर वा आपणाक मान मेळच्या इराद्यान न्ही म्हणलें उगडास दवरचें.